सर फायनली फ्लायट लँड जाली, कशें दिसलें? मनाक खूप खोस भोगता. आम्ही माननीय भौमानेज पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीच्या हस्ते ह्या मोपा इंटरनॅशनल मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचें इनॉग्रेशन केलें. बट ताजें एक्चुअली ऑपरेशनल सुरू जावपाक जाय आसलें तें जावप तितकेंच इम्पॉर्टंट आशिल्लें. आनी आज 5 तारीख पयले फ्लायट इंडिगोचे हांगासर लँड जालें आनी पयले फ्लायट फ्लाय जाता तें पळयता आसतना खूब बरें दिसता. आनी जेद्या वेळार हांवें एंटर जालो तेद्या वेळार अशें दिसूंक नासलें की आज पयलो दीस. ज्या पद्दतीच्यो एक्टिविटीज दिसताल्यो, म्हणून म्हणटना की आज पयलो दीस. येस 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 हय, म्हणून इट इज ऑलवेज बिजी एअरपोर्ट असो दिसपाक लागलेलो आसा. एक गजाल जी म्हाका मुद्दम विचारपाक की इन लास्ट प्रोबेबली 15-16 years this is one of the this is the only major project that can substantially add to the GDP of Goa in terms of revenue, in terms of movement, in terms of infrastructure. So राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणूनच न्ही जाल्यार राज्याचे फायनान्स मिनिस्टर म्हणून सुद्दां GDPक पुश दिवपी असो एक प्रोजेक्ट जेन्ना आयच्यान ऑपरेशनल जाता, हाव आर यू लुकिंग एट इट फ्रॉम दॅट आस्पेक्ट? एक्झॅक्टली प्रमोद तुवें सांगला त्या प्रमाणे फाटलीं 15 वर्सां ज्या गोश्टीची आमी वाट पळयताले की GDP हांगासर ग्रोथ जावपी हो मोपा मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसा, हाज्या वयल्यान गोंयच्या GDPत खूब मोठो फरक पडटलो. कारण इट इज नॉट ओन्ली द टुरिस्ट बट इट इज एन कार्गो कॅरींग इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसा. ज्या कार्गो कॅरींग इंटरनॅशनल एअरपोर्टा वयल्यान म्हणजे फर्स्ट टायम गोंयांतल्यान कार्गो एक्सपोर्ट जातलो. कार्गो वेगवेगळ्या नॅशनल आनी इंटरनॅशनल डेस्टिनेशनाचेर व्हरपाक शकतले. टुरिजम एक्टिविटी खूब मोठ्या प्रमाणात वाडटली. आय थिंक द कमर्शियल एक्टिविटी खूब मोठ्या प्रमाणात वाडटली. आनी एडिशन टू डॅट एविएशन फ्युएल जो आमी म्हणटा की आमी 18% वयल्यान आमी 8%चेर हाडला. सो डेफिनेटली द मोर अँड मोर फ्लायट्स वील कम हियर फॉर द पार्किंग स्पेस खूब मोठ्या प्रमाणात अवेलेबल आसा. आनी फ्युएल प्रायस जेन्ना 10% सकयल देंवता ऑटोमॅटिकली फॉर द येस ऑफकोर्स सो दॅट पार्किंग आसा अवेलेबल, फ्युएल आसा. आनी इन फ्युचर आय थिंक द GMR इज फॉर मेंटेनन्स अँड ऑल दोज पर्पज ऑल्सो दे आर क्रिएटिंग द स्पेस इन मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. सर एक गजाल जी आसा की ताणें एरोसिटीचो मुद्दो मांडलो, हांगा एम्युजमेंट पार्कूय येता. सो इट इज नॉट ओन्ली द एअरपोर्ट दॅट इज गेटिंग डेवलप्ड, इट इज द एंटायर सरावंडींग दॅट इज गेटिंग डेवलप्ड विथ दीज मेजर प्रोजेक्ट्स. सो स्टेटीच्या दृश्टींतल्यान, फुटफॉल्साच्या दृश्टींतल्यान, टुरिजमाच्या दृश्टींतल्यान ही जी एक्सपोनेन्शियल ग्रोथ जातली ताका इन्फ्रास्ट्रक्चर बॅकअप दिवपाच्या बाबतींत सरकार कशी प्लॅन करता? पयली गजाल म्हणजे ॲट प्रेझंट 4.5 मिलियन ऑफ द पॅसेंजर्स जे आमकां हांगा हँडल करपाचे आसा, म्हणजे ते जर आमी कंपेर करीत जाल्यार ॲट प्रेझंट जी रिक्वायर्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर जे रोड, इलेक्ट्रिसिटी ते ॲट प्रेझंट कॅपेसिटी आमी डेवलप केल्ले आसा. ओन्ली द कनेक्टींग हायवे वीच इज फ्रॉम द मोपा इंटरनॅशनल मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट डायरेक्टली टू द नॅशनल हायवे तो जो आसा तो म्हाका दिसता आमी डिसेंबर 23च्या पयलीं कंप्लीट करता. सो दॅट वन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर वील बी इन प्लेस. रेस्ट ऑल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रिलिमिनरी एट अ फर्स्ट स्टेज इन्फ्रास्ट्रक्चर जे जे जाय आशिल्लें तें कंप्लीट जाला. बट फॉर कमींग टू द सेकंड फेज म्हणजे एरो सिटी जी डेवलप जातली आनी ताज्या उपरांत बाकीचो सगळो एम्युजमेंट पार्क आनी इतर एक्टिविटी जातली, ताज्या खातीर म्हणजे एक एरो सिटी खातीर सेपरेटली स्पेस दे हॅव. बट बिसायड्स दॅट्स आमकां वीथ द हेल्प ऑफ द पीपल, वीथ द हेल्प ऑफ म्हणजे ऑल एडमिनिस्ट्रेशन आमकां आजुनूय इन्फ्रास्ट्रक्चर खूब मोठ्या प्रमाणात हांगासर डेवलप करतले. आमकां रस्त्याची सोय करपाक जाय, उदकाची सोय करपाक जाय, पावर डिपार्टमेंटान हे सगळे पुराय पेडण्यातल्या ह्या परिसरात आमकां करपाक जाय. आवर म्हाडा इज मच एक्टीव इन दीस अँड ऑलरेडी वी हॅव स्टार्टेड द प्लॅनिंग फॉर इट इज मोर ऑफ द कन्सेप्ट द न्यू सिटी वील डेवलप इन सराउंडिंग ऑफ द मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. That takes me to Daboli. So with these kind of plans, CM, do you realistically feel, because ultimately airport commercially viable जावपाक जाय, although that is a government airport, Airport Authority of India runs it, the frank question is eventually it is viability. तुमकां दिसता ती वायबिलिटी येवपाक शकता? गव्हर्मेंटाची इंटेंशन टू कीप इट रनिंग, गव्हर्मेंटाची इंटेंशन की ना हें चलपाकच जाय, एवरीथींग इज ओके, बट जेन्युअनली स्पीकिंग
Do you think there is this viability, which this kind of explosion of infrastructure what we are talking about? प्रमोद परत प्रश्न येता मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट सुरू जालो काय आमकां दाबोळी चालू उरतलो काय म्हणून. बट हांव परत एकदा सांगता, इट डिपेंड्स अपॉन द सिवील एविएशन मिनिस्ट्री. जेन्ना आमी सिवील एविएशन मिनिस्ट्रीचो प्रश्न येता तेन्ना आमी म्हणटा की फ्लायट खंयची खंयसर अलॉट करप आनी खंयचो कोणाक स्लॉट दिवप हो तेजेर डिपेंड आसा. ताज्या खातीर आयजूय बी सिवील एविएशन स्टेट मिनिस्टर उलयता आसतना तांच्यांनी परत रिपीट केलें की आमी 100% की परत एकदा तो दाबोली एअरपोर्ट जो आसा हो चालू दवरतले म्हणून. आनी त्या खातीर म्हणजे आमी जशें म्हटलें की मोपा वयल्यान आतां नीव 16-18 डेस्टिनेशन ज्यो पयलीं दाबोलीचेर केन्नाच नाशिल्ल्यो, हे डेस्टिनेशन ह्यो सिटीज ज्यो कनेक्टूच नाशिल्ल्यो तश्यो न्यू इंटरनॅशनल जे आसा पळय न्ही तश्योच इंटरनॅशनल नवीन कितले त्योच आनीक कंट्रीज ह्यो ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो हाजेर कनेक्ट जावपाक शकतल्यो. म्हणून म्हाका दिसता त्या खातीर डेस्टिनेशन्स कमी ना, म्हणजे रूट्स कमी ना. इंटरनॅशनल आनी नॅशनल हे जावपा खातीर अशा पद्दतीचो हेजो आमकां मदत जातली. त्या खातीर दाबोली आनी मोपा हे दोनूय जे एअरपोर्ट जे आसा हे चालू उरतले. I asked that question also because looking at the rush on day one. मुख्यमंत्री कारण तुम्ही सुरवातीक म्हळें की हांगा जर लोक येवन जर पळयले जाल्यार हे डे वन कशें दिसना, खंयच्याच एंगलांतल्यान हे डे वन कशें दिसना. एंड दॅट इज द मेन रिजन. सेम जुवारी ब्रिज इनॉग्रेट जालो, आज मोपा ऑपरेशनल जाता. व्हेरी फ्रँकली फ्रॉम द स्टेट्स पर्स्पेक्टीव जेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर इतलें लिफ्ट जाता तुमी ताजो इकॉनॉमीक इम्पॅक्ट कितें पळयतात? हांव तुका तूं मोपा आयला वयता असतना आयुष हॉस्पिटलूय पळोवन घे, ना तूं भायल्यान पळोवं नाका, भितरल्यान पळय म्हणटा तुमी. तुका जाय जाल्यार म्हणजे ताच्या कडेन त्या इन्चार्ज डॉक्टरा कडेन सांगता भितर वचून पळय. म्हणजे दीस कायंड ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर हाज्या पयलीं केन्नाच जावंक नाशिल्लें. एज बिग एज गोवा मेडिकल कॉलेज ऑफकोर्स एज बिग एज म्हणजे 350 crores ऑफ रुपीज स्पेंड करून ज्या पद्दतीचे आयुष हॉस्पिटल विथ UG and PG कॉलेज जी गोंयांत सुरवात जाल्या, म्हणजे ह्या पद्दतीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर थंयसर जुवारी जाता, हांगा मोपा जाता, थंय आयुष हॉस्पिटल जाता, एका पेक्षा एक इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आसा हे गोंयांत क्रिएट जाता. म्हणजे फाटल्या 60 वर्सांक जे जावंक नाशिल्लें ते आतां जाता. हाजो इम्पॅक्ट म्हणजे आमी म्हणटा की हाजो इम्पॅक्ट जो इकॉनॉमीचेर जातलो खूब मोठ्या प्रमाणात. म्हणजे लोकांक आमी जशें म्हणटा की ऑपॉर्च्युनिटीज खूब आसा, फक्त आमकां ग्रॅब करपाक कळपाक जाय. गोंयच्या भुरग्यांक म्हाका दिसता वेरियस ऑपॉर्च्युनिटीज एवेलेबल आसा. तांच्यांनी जर ह्यो ऑपॉर्च्युनिटीज घेतल्यो जाल्यार भायर वचपाची गरज पडची ना. इतक्यो मोठे ऑपॉर्च्युनिटीज हांगा एवेलेबल आसा, आमी घेवपाचीच गरज आसा. तुम्ही मेळ्ळ्यात म्हाका, आमी ह्या मुद्दे आसा, पूण आय कॅनॉट लिव यू विदावट आस्किंग अबावट म्हादय. आनी म्हाका लोक अशे सामके चाचायतले आमी चलना जाल्यार. आनी एक गजाल जी आसा की यू आर पर्सनली बींग टार्गेटेड, आनी यू आर पर्सनली बींग टार्गेटेड सेईंग दॅट की तुमची नजर हटी दुर्घटना घटी म्हणून. तुम्ही हे मान्य करतात की नजर हटी दुर्घटना घटी? हांव तुका प्रमोद हेजेर एक गजाल सांगतलो. M stand for मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, M stand for मायनिंग, M stand for MPT and M stand for म्हादई ऑल्सो. म्हादई सारकिल्लो ल्हानसो क्वेश्चन तुवें म्हाका कितें तरी विचारलें मोपाचेर वयता आनी हांवें तुका सांगलें ओके इतक्याचेर जावचें ना. आय एम रेडी टू टॉक इन डिटेल ऑन म्हादई. तूं जाय जाल्यार म्हादईचेर म्हाजो परत एकदा इंटरव्यू म्हाजें सरळ म्हणणें आसा. पण हांव एक सांगता नक्कीच, नजर हटी दुर्घटना घटी. हे नजर हटी दुर्घटना घटी 2007 ते 12 तांची नजर हटी, इतली दुर्घटना घटी हें म्हणपाक काय हरकत ना. हो क्वेश्चन 2007 ते 12 जितके सरकारान असले पळय न्ही रे तांकां एक्सपोज तेंच्यांनी म्हणजे तेंच्यांनी बरोबर आसा आतां ते आसूं तेंच्यांनी कितें दिवे लायले पळय न्हू ते काल त्या तुवेंनूच तेजेर दाखयलां. ते बेळगांवान कोणी ते सांगलें, बेळगांवान कोणी ते सांगलें एक्झॅक्टली कितें जालें, केन्ना जालें, कशें जालें. त्या खातीर तें कशें जालें, केन्ना जालें हें लोकांक कळपाची गरज आसा. ओके त्या खातीर नेमके जे आयज थोड्यांची तोंडां बंद जाल्या त्या खातीर म्हाका ब्लेम घेवूय ना, मातशी शांतता तयार जाल्या. म्हाका ब्लेम घेवनूय वचपाचो ना. हांव पयलीं पासून म्हादई खातीर आसा. हाज्याय फुडें म्हजें सरकार हे म्हादईचें संवर्धन करपा खातीर सातत्यात काम करतलें. वेळ पडलो जाल्यार हो इंटरव्यू जो आसा गांजेच्या आमच्या वॉटर एजरूय करपाक जाता बांदाऱ्याचेर. दॅट इज वन ऑफ द कायंड ऑफ द तुवें म्हटलें आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर फक्त रस्ते लोड लायट हाज्या खातीर करिना, उदका खातीर कितें केलां तें दाखोवपाकूय बी
वेळ पडला जाल्यार गांजेच्या आमच्या बंदाराचेर यो म्हणजे जो गांजेचो बंदारो फाटल्या 4 वर्साच्या म्हज्या टेन्युअरान कशा पद्दतीत केला आनी कशा पद्दतीत आसलो हे तुका पळयतना म्हाका मुद्दाम कळटलें वी आर व्हेरी तुम्ही- मच सिरियस तुम्ही- अबाउट म्हादई. तुम्ही हुबळीची सब मेन्शन केली म्हणून विचारता. डू यू थिंक वी आर इन अ व्हेरी पिक्युलियर सिच्युएशन जंय तुमचो कर्नाटकाचो फांटो, काँग्रेसीचो कर्नाटकाचो फांटो आनी ह्या वटेच्यान काँग्रेसीचो गोंयचो फांटो, बीजेपीचो गोंयचो फांटो आर एट लॉगर हेड्स बिकॉज ऑफ द इलेक्शन. म्हादय वॉज सर्वायवल इशू. डू यू थिंक वी हॅव रिड्युस्ड इट टू अन इलेक्शन गिमिक? म्हादय हाजो राजकारणाक कोणी तरी वापर करचो हे बिलकूल ना आणि म्हाजें तर मत आसा की म्हादय ही गोंयची अस्मिताय आसा. म्हादय ही गोंयची जिवनदायिनी आसा. म्हादय हो गोंयचो प्राण आसा म्हणजे जाचेर जवळपास आमचो 5 सेंच्युरीज जगता. ओके, वायल्ड लायफ सेंच्युरीज 5 ज्यो आसा ह्यो म्हादयच्या उदकाचेर आसा आनी फुडलीं 100 वर्सां म्हणजे गोंयचे जर आमी फ्लोरा एंड फोना आनी गोंयचो सैम राखतले आसत जाल्यार म्हादयची आमकां गरज आसा. पण हे इलेक्शन डेफिनेटली गिमिक जावन उरलां अशें दिसना. डोंट यू थिंक इट इज व्हेरी सॅड? हेंच 2018 भितरय जाल्लें, हेंच आतांय जाता. डोंट यू थिंक दिस इज व्हेरी व्हेरी सॅड दॅट अ इशू इज सिरियस? आनी विथ ड्यू क्रेडीट टू यू, तुमी वचून हें चॅलेंज केलो आनी थोडे तुमी जाण- सुप्रीम थोडे कोर्टाक जाण गेले. पळय, कदाचित- आय कदाचित- कंप्लिटली अग्री विथ यू, बट डोंट यू थिंक कदाचित इलेक्शन गिमिक इज अ प्रॉब्लेम? कदाचित कर्नाटकांतल्या काँग्रेस आनी भारतीय जनता पार्टी खातीर तो राजकारणाचो मुद्दो आसूं शकता. आमच्या खातीर तो राजकारणाचो मुद्दो न्हू, केन्ना नासलो. आमच्या खातीर तो अस्मितायेचो विशय आसा. आमच्या खातीर गोंयचो सैम राखपाचो विशय आसा. आमच्या खातीर म्हादयचें उदक तितकेंच गोड आसा जे हाज्या पयलीं आसलें आनी फुडें आसतलें तें आमी खारें जावपाक दिवचें ना. हें तितकें म्हत्वाचें आसा. 2 मुद्दे सीएम आसात की तेमा एक म्हळ्यार ऑथॉरिटीचो जो तुमी ऑलरेडी टेकअप केला आनी दुसरो म्हळ्यार ताणें जे ल्हान ल्हान बंधारे बांदून आतां एक नवीन चित्र तयार करपाचें हें केलां DPR भितर की आमी व्हडलीं धरणां बांदनात, ल्हान बंधारे बांदना. फ्रॉम पिपल्स पर्स्पेक्टीव, फ्रॉम एक्सपर्ट्स पर्स्पेक्टीव, दीज आर 2 क्रिटिकल इश्यूज. दीज आर व्हेरी व्हेरी 2 क्रिटिकल इश्यूज की ह्या 2 गजालींचेर कशें तरी करून सरकारान आडमेळी हाडचे आनी हांव परत एकदा सांगता, म्हादयच्या विशयाचेर हांव डिटेलान परत एकदा तुज्या कडेन उलोवपाची म्हजी तयारी डेफिनेटली करुयात आसा. आमी. सो डेफिनेटली त्या विशयाचेर परत एकदा इन म्हणजे एक अर्द्या वराचें सेशन ह्या विशयाचेर करुया. Definitely करुया. आयच्या घडीक आमी मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर आसा. पेडण्या म्हणजे गोंयच्या विकासाची दारां आयच्यान उगडल्या. डबल इंजीन सरकाराची ग्रोथ आमी जाका म्हणटा इट इज अ ग्रोथ इंजीन, इकनॉमीक ग्रोथ. आनी लोक भायर जी- सरतात तांकां मागीर टॅक्सीचो बिक्सीचो Exactly. प्रॉब्लेम जावचो ना. इतलें आतां बिल- मोपाचोच प्रश्न विचारना. बिलकुल जावचो ना. हय. कारण ज्या पद्दतीत आमी म्हणजे हांव म्हणजे सगळ्यांक मेसेज दिवपाक सोदतां की गोंयचें ग्रोथ इंजीन मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसा आनी तेका जर आमी फुल्ली सपोर्ट करपाचो जर आसत जाल्यार निश्चित रित्या म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी वेलकम करपाक जाय आनी खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां मनोहर टॅक्सीची इंटरनॅशनल कुफुसांव दिसची एअरपोर्ट नात. कारण ही जर गर्दी पयली ती कुफुसांव आमकां परवडपाची नात. बिलकुल जे परवडपाचें. मुरगांव जाला ते हांगा असली जाग्याचेर जावंक जायना. हांगा प्रत्येक टॅक्सीकारा खातीर बिझनेस आसा, प्रत्येक हॉटेलकारा खातीर बिझनेस आसा. त्या ती म्हणलें जेका जी संदी जायी पळय न्हू तेणी त्या संदीचो फायदो घेवचेलो. प्रत्येकाक संदी आसा, फक्त आमी ती घेवपाचो विचार करपाक जाय. बट टॅक्सीचे खूब मोठ्या प्रमाणात टॅक्सी हांगा लोकांक लागतल्यो. खूब मोठ्या प्रमाणात हॉटेल्स आमकां जाय. ज्या पद्दतीचो म्हणजे ट्युरिस्ट फ्लो गोंयांत येता आनी हाय एंड ट्युरिस्ट आमी जे म्हणटाले की हाय एंड ट्युरिस्ट गोंयांत येवपाक जाय, तो येवपाक सुरवात जाला. ताज्या खातीर म्हाका दिसता आयच्यान खऱ्या अर्थात आमी इम्पॅक्ट जो आसा पळय हो मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टचेर आमकां दिसतलो. सीएम, फायनल प्रश्न. आयज हांगचें चित्र पळयलें, गर्दी पळयली, वर्दळी पळयली. तुमकां हो जो स्केलिंग अप जाता ताजो बरें दिसता आसतलेंच, बट एडमिनिस्ट्रेटिवली हें आमकां फुडल्या 3-4-5 वर्सां भितर इकॉनॉमीच्या दृश्टींतल्यान कोपिंग अप जातलें? कारण कितली फास्ट हांगा तुमी म्हणटा तशें पावर जावं, लायट जावं, बाकीचें एलायड इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं, त्या गतीन तयार जावचें पडटलें. एक गजाल लक्षात घे, दीस इज एन रेव्हेन्यू शेअरिंग एअरपोर्ट फॉर द गोवा. अगेन द मायनिंग वी हॅव स्टार्टेड. त्या खातीर ह्या फावटी 37%. एक्झॅक्टली त्या खातीर आमकां खंयसरूच म्हणजे फायनान्शियल कन्स्ट्रेन आसचें ना. आसचें ना. बिलकूल आसचें ना. Yeah. आनी ताकाच लागून खूब मोठ्या प्रमाणात आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जे सुरू करपाक जाय आनी अलॉंग वीथ दॅट ह्युमन रिसोर्स ज्यो डेव्हलप करपाक जाय, That was my final question. एक्झॅक्टली Yes. रायट, स्केलिंग करपाक जाय.
तें स्केलिंग ऑलरेडी सुरू केलां इन हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर, इन एविएशन सेक्टर, इन लॉजिस्टिक्स सेक्टर, इन ट्रेड सेक्टर. एवरी सेक्टरान स्केलिंगूय सुरवात केल्लें आसा. ती स्कील डेव्हलपमेंटाच्या सहकार्यांत मोठ्या प्रमाणात एके वाटेंतल्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करप आनी दुसऱ्या वाटेंतल्यान स्किल्ड करप हें काम गोंय सरकारान चालू केलां. त्या खातीर सांगता म्हणजे प्रत्येक गोंयच्या युथाक तेणे आपली ऑपॉर्च्युनिटी ग्रॅब करची अशें म्हाका दिसता.